कौन्सिलाक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा, चेअरमॅनाकूय देव बरें करूं म्हणटा. जांच्या इनिशिएटिव्हान आज खंय तरी वास्को भितर म्हाका दिसता म्हणटा गोंयानूय फर्स्ट जालें हांव नको, म्हणून एक बरें इनिशिएटीव घेतलो आनी आज गॅस फायर्ड क्रेमेटोरियम फर्स्ट टायम हांगा आज आमी ताजें इनॉग्रेशन करता. ताजें एक शेड आमी बांदतले आनी मागीर थंय ताजी हें जातलें. एक बरें कित्याक दिसता की हातूंत भितर खुबशे फायदे आसा. एक तर कॉस्ट कटींग तर आसाच, म्हणजे आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार एक आमकां मरण करतले जाल्यार 5 ते 6,000 ते 7,000 लागता. तातूंत भितर लाकडां अरेंज करची पडटा, कट्ट्यो हे ते बाकीच्यो डिजल बिजल सगळें करून आमकां खूब म्हणजे एका कॉमन मनशाचेर खूब खर्च येता. सो तो कमी करपा खातीर खंय तरी ही एक इनिशिएटीव आसा आनी म्हाका दिसता हें चालू जातकूच हाजो कॉस्ट पसून एक 2,500 भितर हें एक मरण जातलें. तातूंत भितर खूब ह्या कॉमन मनशाक खूब बेनिफीट जातले. तातूंत भितर कार्बन एमिशन्स खूब कमी जातली. आज आमी पळयता की पोल्युशनाचें जशें जशें वाडटा हें दीस इज फ्री फ्रॉम पोल्युशन कमी करपाचो ही एक स्टेप आसा. आनी ताज्या खातीर ट्रेडिशनल जे आमी वूड वापरतले ते तर आसाच खंय गरज पडली जाल्यार, पूण हेंय बी एक इनिशिएटीव ताणें घेतल्या ती म्हाका दिसता खरोखरच एक बरी इनिशिएटीव आसा. हांव चेअरपर्सनाक आनी ताच्या पुराय कौन्सिलाक हांव तांचे आभारी आसा. हांव आभारी आसा गोवा शिपयार्डाचे, जे प्रत्येक टायमार खंयचे जाल्यार खंयच्या रुपान आपल्या CSR एक्टिविटीच्या अंडर ते फुडें सरतात. तांणी आमकां स्कूल बांदून दिलें, वास्को फीश मार्केटा फुडें तांणी बरो फुटपाथूय करून दिलो. आतां फुडें बुटेबाट ग्रावंडाचेरूय तांचे मेजर रिनोवेशन ते करपाक हें करता. सो गोवा शिपयार्ड जसो जसो आपूण वाडटा तसो तसो वास्को भितर आमकांय खंय तरी सपोर्ट करून आमच्याय लोकां भितर एक बरी भावना निर्माण करपाचें ते कार्य करता. त्या खातीर हांव गुंजीकर हांगा आसा ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे CMD उपाध्याय सर तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें करून म्हणजे म्हाका दिसता कौन्सिलान ह्या टर्मा भितर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. म्हणजे वास्को भितर ज्यो ज्यो गरजेच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो तितल्योय म्हाका दिसता ह्या कौन्सिलान केल्ल्यो आसा. आनी हें बेनिफीट कित्याक जालें, कित्याक सगळे युनायटेड रावले. ऑपोजिशन हें करनासतना जेन्ना एक रावता तेन्ना खुबशी गोश्टी जाता आनी आज त्यो घडून आयल्यो. ताच्या खातीर हांव कौन्सिलाचेय आभारी आसा, चेअरपर्सनाचेय आभारी आसा आनी गोवा शिपयार्डाचेय आभारी आसा. आयज जे आमी चिंतलेलें लास्ट एक तरी आमचें एंडाक काम जावपाक जाय म्हणून फाल्यां मे बी आमचो लास्ट डे आसतलो वो आयज लास्ट डे आसतलो, पूण खंय तरी आमी हें जे हें हाडलां क्रिमेटोरियमाचें गॅस क्रिमेटोरियमाचें मशीन जें हाडलां तेचें आयज शेडीचें इनॉग्रेशन आयज शेड बांदपाचें आसा आनी अरावंड 30 ते 40 लाख ताका खर्च आसा. आनी मशीन येवन ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जाल्लो आसलो, पूण खंय तरी टेंडरींग जावनासलें म्हणून त्या प्रश्नाचेर ते उरलेलें. खरेंच जशें आमदारान सांगलां गोवा शिपयार्ड ही येणाऱ्या म्हाका कितलीच आतां 3 वर्सां जावन गेली एज अ चेअरपर्सन, पूण सगळ्या गोश्टीक तेंच्यांनी आमकां हातभार लायला आनी हेल्प केला. हांव खरेंच गोवा शिपयार्डाचे देव बरें करूं म्हणटा. खास कर गुंजीकर तो एवरी टायम फॉलोअप करता तुका कितें जाय काय म्हणून, आनी खंयच्योच गोश्टी मागल्या तेणी केन्ना ना म्हणूंक ना. इवन CMDनूय आमकां हेल्प केल्लो आसा. खुबशे आनीक प्रपोजल जे घातले आमी ताका सांगपाक बाबा जाय चिकन मार्केट नाजाल्यार बीफ मार्केट जे बांदपाचें आसा तेंच्यांनी तें आमकां सांगलां तुमी प्रपोजल घाला आनी करा म्हणून. येणाऱ्या काळान हांवें आमदाराक सांगलां तुमी मातसो फॉलोअप करून जें बीफ मार्केटां आसा तें खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय. आनी खुबशीं कामां ह्या टर्मान जाल्ले ऑलरेडी आमदारान सांगलां सगळ्या कावन्सिलरांक हातभार लायला म्हणून आयज आमकां हें खंय तरी आमचो एक लास्ट रायट जेन्ना आमी म्हणटा बाबा मोसंडी आमची लाकडां मेळना, लाकडां म्हारग जाल्यार गरीब लोकांक त्रास जाता म्हणून हे खंय तरी आमी एक हें इनिशिएटीव घेवन हें मशीन आमी हाडलेलें आनी तें इन्स्टॉलेशन करपा खातीर आमकां तें शेड बांदपाक जाय म्हणून आयज आमी हांगा जमा जाल्लेले आसा. इवन बिजनसमॅनूय फुडें येयलेलो आसा आनी सांगलां बाबा कितें तुका आनीक कितें हांगा ब्युटिफाय करपाक जाय मोसंडी कडेन जाल्यार ते रेडी आसा. आनी पूण तेंच्यांनी आमकां नांव डिस्क्लोज करना म्हटलां, पूण खरेंच आमकां गरज आहा. आमच्या क्रिमेटोरियमाचें मातशें कंडिशन मातशें वायट आहा. आमी पयलें इन्स्पेक्शन पासून केलां आनी येणाऱ्या काळान आमी चिंतलां बाबा हें क्रिमेटोरियम बरें करचें आनी बरें दवरचें. आनी कॅरटेकराकूय म्हटलां अनवॉन्टेड कितें जाता तें हांगा तूं जावंक दिवं नाका म्हणून, कित्याक लोक हांगा आमकां कॉल करता आनी कितें कितें नाका तें उलयता म्हणून येणाऱ्या काळान आमी जेन्ना बरें करतले तेन्ना तुमी बरें दवरपाचें हें आमी मागणी केलेली आहा.